एसी म्हणल्यार पब्लीक अकाउंट कमिटीची मिटींग आसली ती. आमच्या ह्या मिटिंगेचो चेअरमॅन आसा एल्टन बाब, मागीर मेंबर आसा हांव आसा, आमचो उल्हास बाब आसा, मागीर आमचो तो क्रुज सिल्वा आसा, विरेश प्रकार आसा. ह्या मिटिंगेक आयच्या ह्या मिटिंगेक आमी ठरयलें कितें की फुडली जी पळय मिटींग जाता त्या मिटिंगेक 2 सब्जेक्ट घेवप, ट्रान्सपोर्ट आनी मायन्स. ह्या 2 विशयांचेर जे पळय कितें पळय विशय आसा तेंचे पॅरा आसा ते बाकीचे पळय ऑब्जर्वेशन्स पळय आसा ती पळोवन आमी तेजेर रिपोर्ट आमकां दिवपाक जाय. त्या खातीर आतां कितें केलां, आज फक्त इतलेंच ठरलां की 15-15 दिसांनी मिटींग घेवपाच्यो आनी खंयचे सब्जेक्ट घेवपाचे आनी कशे फुडें वचपाचें बाकीचे. So today we had meetings of the Public Undertaking Committee and the Public Account Committee. There were some members who came who were present and we discussed several things, and I'm sure that in the days to come you will see things that were pending for such a long time could be put to a logical conclusion. आमकां जे अश्युरन्स म्हाका दिसता हावजान दिलेलें ते अश्युरन्स चवथी लोकांक जो DSS जावं, हाऊस वायफ जावं, लाडली लक्ष्मी जावं, जे हे पेन्शनाचे पयशे पेंडींग आहाय, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या जेन्ना डिमांड जाल्ले त्या वेळार आमचे जे मंत्री आशिल्ले तेका म्हाका दिसता एक बारीकशें शुगर डावन जावन तो तेणें रेस्ट घेतले. मुखेलमंत्रीन अश्युरन्स दिलेले आनी त्या वेळार हावजांत हांव आशिल्लो, मुखेलमंत्री आशिल्लो. जे पयशे मेजर ऑलमोस्ट तुमकां खबर आसतलें जे कोविडाचे पयशे जे कोविड कंपेन्सेशन जालोले 5,000 रुपया प्रत्येक कोविड आहलोल्यांक जोड 21 crore पेंडींग आशिल्ले. 21 crores was pending. And why was this left pending for such a long time? Almost 35 crores was pending through various schemes. It is proved with the CAG audit that this government is in a big crisis. The finances are not stable at all. आणि जे मायनींग आज स्टार्ट जातलें, फाल्यां स्टार्ट जातलें, ही सगळी जे म्हाका दिसता फकाणां जाल्लीं आसा. ह्या सरकाराक फक्त करप्शन, दे आर ओन्ली कंप्लिटली इन्वॉल्ड इन करप्शन. जेन्ना PSC हांव चेअरमॅन आहा की इतलीं वर्सां हे मिटींग जावन आनी आमी खातीर चेअरमॅन म्हूण गेले लास्ट 4-5 म्हयने जाले. सो आमी वी हॅव डिसायडेड दॅट वी वील पूट थिंग्स इन ऑर्डर. ही जे प्रश्न आहे ते PSCचे आमी मिटींग केल्या. वी हॅव डिसायडेड दॅट टू पूट थिंग्स इन ऑर्डर अँड वी वील पूट इट इन ऑर्डर. वॉट एवर क्वेरीज आर देयर फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स ते आमी जाग्यार घातले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.